जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो युवा जनानो आनी भुरग्यांनो, आज आमकां आराधना वेळार आमी वावराचो महत्व, वावराची गरज आमी पळयली. पूण वावर करूंक आमकां एक आदर्श म्हूण जाय. कोणातावन आमी शिका जाय, कसलो वावर करी जाय. आनी हाका पुरक जावन आयचें वांजेलाचें वाचप. प्रत्येक सावन तो एक सोबदू सोमयान सांगुल्लो, मुझे तावन शिका. हर एकल्यांनी सोमया तावन शिका जाय. कितें तें खालें म्हणलें आमी पळोवया मागीर मुखार येता आसतना. ह्या प्रकृतींत आमी आमच्या भोंवती आमी दोळे उक्ते दवरून पळयले जाल्यार हर एक संगत एक आनी एकल्याक शिकयता. तुमी थोडे ते ल्हान ल्हान विडियोज पळयल्यात आसतल्यात. तरी पूण ती बातकोळी पिलांक व्हरून येता, ती मेटान देंवन चलता. त्या पिलांक सकयल देंवंक जायना, ती वयरूच आसतात. आवय परतून फाटीं येता, परतून येता, तांच्या मुखार परतून उडता. तरी पूण 3 पोटी 4 पोटी उडलें आसा, मागीर ती पिलां सकयल उरतात. तरी पूण त्या पिलांक वयर सोडोंक जायना, आवय वयर उडोवन दाखयता, कित्याक ती मेटां व्हड आसतात. प्रकृतींत हें आसा. साणयो तांच्या पिलांकी तशेंच पाक्यार तावन मोडलाक उडताना तरी पूण पिलां उडानात. ती कांय 7 पोटी 8 पोटी 10 पोटी उडलीं आसात. परतून साणी आवय फाटीं येता, पाक्यार तावन माडाच्या मोडलाक उडता, मागीर निमाणें तें पिली उडोवन चलता. हर एकी एकने एकलो एक शिकयतात. आवयो भुरग्यांक मारोग उतरोवंक सुरवेर हाताक धरून व्हरतात. तिके भुरगें तिके व्हड जाता आसतना आवय हात सोडटा, आवय सांगाता रावता. ताच्या उपरांत आवय म्हणटा वच रे, तो मारोग उतरता. एक शिकोवचें आनी शिकचें आसा. बापायांनी भुरग्यांक उपयोंक आपोवन व्हरचें, तें शिकोवचें, या सायकल शिकोवचें. तो पडटा, ताका लागता म्हणून चिंतल्यार तो भुरगो सासनाक शिकना. ताणें शिका जाय, कित्याक म्हळ्यार फाल्यां बापूय आसचो ना, भुरग्यान संवसारांत वाचोंक आसा. म्हणलें ही शिकोवची प्रक्रिया निरंतरी चालू आसूंक जाय आनी दवरी जायच. पूण हांगासर एक चेतावणी आसा. थोडे पटी बरें शिकयता, वायटय शिकयता. किंवा भुरगीं पळोवनूच थोडे पटी शिकतात. कित्याक म्हळ्यार घरांनी थोडे पटी आतां इस्कालाचीं ल्हान ल्हान हळटाचीं भुरगीं थोडे पटी मेळ्ळीं उतरां उलयतात. कोणें शिकयलें तांकां गुत्तू ना. पूण थोडे पटी हाका कारण आसूंक पुरो. घरा कांय भुरगीं न्हिदल्यांत म्हूण सांगून आवय बापाय कांय थोडे पटी रागाचीं उतरां उलयतना थोडे पटी उतरां उलोवन गेल्यान जावंक पुरो. भुरग्यांचे दोळे मात्र धांपल्यात तांणी, कान उक्तेतात. हर एक उतर भुरग्यांच्या मोतींत प्रिंट जावन जालां. देखून बऱ्या सांगाता वायटय थोडे पटी शिकयता गी. हें समजून गमनान दवरूंक जाय आमी. जेसू म्हणटा येया मुजे सरशीन कश्टांतल्यान मस्त लांब थंय पट्टी सांगल्या, मुजे तावन शिका. देखून सोमया तावन आज प्रमुख जावन आमी कितें शिकोवंक जाय. मोगाच्यानो आज आमी हांगासर नोवेनाक आयिल्लीं. आमी खाली कंथार बरें आसलें, फॅनाचें वारें बरें आसलें म्हूण सांगल्यार आनी जेवण बरें आसलें म्हळ्यार पावना. कांय तरी एक लिसांव आमी शिकनाका गे. खंयचेंय तें आराधन जावं दी, मिसा वेळार जावं दी, हर एका आयतारा दिसा 4 वाचपां आसात. हर एका दिसा आमकां 3 वाचपां दिल्यात. कांय तरी एक लिसांव आमी शिकना जाल्यार देवा मुखार गुन्यांवकार जातलें. तेंय आमचें शिकचें एक आमचें काम म्हूण आमी घेवंक जाय. म्हणटना जेजू तावन कितें शिकोवंक आसा थोड्यो गरजेच्यो संगती. उपरांत तुमी सडीत शिकोवंक तुमकां अवकाश जातलो. कितें म्हणटा जेजू, मुजे तावन शिका म्हणटा आसतना ताची 30 आनी 3 वर्सांची जिणी आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूंक जाय. प्रत्येक सावन निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आमी ती वाचपां नियाळटा. जुवांवचो 13वो अध्याय थंयसर 12व्या वळीन हांवें कितें केलें तुमी पळयलें मू. तर पळयलां जाल्यार तुमी तशेंच करा, तोवळ तुमी बागी. सेवेचो मंदामेंत दिवन तो थंयसर म्हणटा हेंय आमी शिकोवंक जाय. वावर करचेंय सोमया तावन शिकोवंक जाय. तितलें मात न्ही, जेजू ताच्या आवय बापायक काल जालो. आनी आज हांगा आसचें आमकां सगळ्यांक जेजू एक पंतावण घालते आसा. हांव एक तरणाटो, म्हज्या आवय बापायक हांव खाल जालो जाल्यार तुमी खाल जावंक जाय म्हणटा. आमी सगळ्यां आमच्या आवय बापाय कितली प्राय जावं दी आमची, आमी आमच्या आवय बापायक भुरगीं. जेजू ताच्या आवय बापायक खाल जालो म्हूण सांगून पवित्र पुस्तक लुकाचो 2रो अध्यायांत स्पश्ट बरोवन घालता. हें आमी शिका जाय. थोडे पटी शिकोवंक चुकता गी. थोडे पटी आमी उलोवचीं उतरां वडिलांक बोब घालची. मोगाच्यानो आवय बापायक एक भिरांकोळ एक ताळो म्हूण सांगल्यार खंय भुरग्यांनी घरा बोब घालची.
आवय बापाय मुखार. ताळो उबारून उलोवचें, ताच्या तितली भिरांकोळ आवाज दुसरो ना खंय, हे आमी उडास दवरूंक जाय. आवय बापय आमचें आसता म्हणसरी आमी कलत्यापणान मोगान तांचे मुखार रावोंक जाय. तितलें मात न्ही, ताच्या गांवांत कितेंय बरें पालें कार्य जालें, जेजू गेला तेंय एक कामच. एक बरें फालें कार्य जाता आसतना आमी वसोंक आसा, तो आमचो वावर. साबार पोटी बरें संभ्रम आसतना वसना जाल्यार इवन न्ही खंय, संभ्रमाक आपोवणें दिल्यार मात्र वसाचें म्हणटात, कित्याक ते लोक ऑलरेडी आयला थंय, जेवण उणें पडात. पूण आकांता वेळार आपोवण्याक राखोंक नजो खंय. देखून हेंय आमी एक काम जेजू तावन शिकोवंक जाय. तोय बऱ्या पाल्या कार्याक गेलो, लाजरात मरण पावल्ल्या वेळारय गेला, काना शारान काजाराकी गेला. हें शिकनाका गे आमी, शिका जाय. तितलें मात न्ही, हर एकल्याकी बरें करीत गेलो म्हणटा लुकाचो 6वो अध्याय वळ 30 आनी 6. जेजू हर एकल्याकी बरें करीत गेलो, म्हाका आनी तुमकां एक देख. हें आमचें दिसपडटें देह वाक्य जाय. हांवें आयच्या दिसा कांयपुणूय कोणा एकल्याक बरें करी जाय. कितेंपुणूय एक बरें केल्या शिवाय हांवें न्हिदोंक वचों नजो म्हूण सांगून चिंतलें जाल्यार कितलीं बरीं कामां जातीत. हर एका दिसा मुखार साब्बाता दिसा हर एका साब्बाताक जेजू सिनागोगांत आसलो. मोगाच्या वडिलांनो, हें तुमचें काम. हें तुमच्या भुरग्यांक देवाचो आनी देवाळाचो मोग तुमी दाखय जाय, नाल्यार तुमी देवा मुखार गुन्यांवकार जातात. देखून भुरग्यांक आमी हाताक धरून आपोवन हाडलें जाल्यार तीं ल्हान आसतना एक वेळ येतलो आमकां येवंक जावचें ना, आमच्या हाताक धरून तीं आमकां आपोवन हाडटलीं. ही प्रक्रिया निरंतरी चालू. हर एका साब्बाता दिसा जेजू सिनागोगांत आसलो म्हूण सांगल्यार देवान आमकां दिल्ल्या भुरग्यांक हें जेजू तावन शिकोवंक जाय. ताच्या आवय बापाय तावनय आमी शिकोवंक जाय. मुखार 3 पोटी तो पडला कुर्सा वाटे वेळार. त्यो 3 पोडण्यो कित्याक मोगाच्या न्हू, एक पटी पड्ड्यार पावतना बाकीचें खंयचेंय रिपीट जावना. पडचें 3 पोटी जालां न्ही गे, कित्याक पासो तूं? पाय निसरल्यार जिनियंत हस्ती पडटा, हस्ती पडटा तूं कांय व्हडलें हज्या पावोंक ना. पूण पोड उरले कडेन मनशान रावोंक नजो, उठोन मुखार वचोंक जाय. आमकां एक निर्दिश्ट एक ध्येय आसा, खंय वचून आमी पावा जाय. देखून पडुल्ल्या कडेन खंय एक काम गेलें, रोडोन बसचें, दुकान उडोवचें ना. संवसार व्हडलो आसा. संवसार एक कंपनी न्ही संवसारांत आसची, एक बंद जाली आनी एक आसा. काम सोदचें, सांबाळिल्लो उणो जावंक पुरो, पोड उरले कडेन रावूं नजो मनशान. हर एका जिणेच्या हर एका हंताचेरी पडुल्ले कडेन तावन उठोन वचोंक आसा. खंय वचोन पावा जाय, थंय वचोन पावा जाय. कश्टां वेळार जेजू ताच्या बापा लागीं वेता, मागण्यांत करसिता. आमकां एक देखी हर एकल्याकी कश्ट आकांत आयलो तरी म्हणटा आमी कालें करचें म्हूण कळना, काय करनाका. कालें करीचें म्हूण कळनातल्या वेळार कितेंच करचें न्ही. सोम्याच्या मुखार येवचें सरपडचें तितलेंच. ताका गोत्ता कितें करीचें म्हूण सांग. तो वाट उक्ती करता, तो जणेलां बागलां उक्ती करता. एक बागील उक्तें बंद करतना तो 4 बागलां उक्ती करून ताका गोत्ता. सगळो संवसार तासो, सगळो संवसार तासो. देखून कंत करूंक ना, कंगाल जावंक ना. कश्टां वेळार ताच्या बापा लागीं तो वचून ताणें आमकां लिसांव शिकयलां. हें लिसांव आमी शिका जाय, आमच्या भुरग्यांक सांगा जाय. भियेनाका रे पुता, देव आसा, देव काले म्हणी करतलो. या आमी वचून सक्रामेंता मुखार वचून अर्दो घंटो करसी. खंय खंय आंगडीच्या बागलार बसल्यार जायना काम, तें जायना. ह्या बिडी व्हरून सिगरेट व्हरून बसल्यार काम जावचें ना. भलायकी पाड जातली, पयशे येतले. या आमी सक्रामेंता मुखार या रे, या गो, एक अर्दो घंटो बसून येया. मोगाच्यानो देवाक गोत्ता. तितलें मात न्ही, जेजू कश्टाल्यार हेरांक बुजोवचें आमी पळयता. हें शिका जाय आमी. देखून आमचेत कश्ट म्हाका कोणी इसारिना, म्हाका कोणी हांगा समाधान करूंक येना न्ही. जेजून हेरांक बुजयलां. हें आमी शिकनाका गे. हें आमचें हें सगळें शिकोवंक आसा. आनी जेजू कोणाचेर राग ना. बापा तांकां बक्षी म्हणून जाल्यार निमाण्याकी ताणें बगसून सोडलां. कुर्सांत हांव तें कुर्सांत हांव. देखून कोणाचेरच राग ना मोगाच्यानो. हीं लिसांवां आमी जेजू तावन आज शिकोवंक जाय. हेंच आमचें एक काम म्हूण आमी कान घेवंक जाय. एक घडीभर आमी मावून रावया. सांगतस आमचें तावन हेरांक थोड्यो संगती शिकोवंक मेळोवन दिता. आमचें तावन आमकां मेळ्ळ्या व्यक्तींक बगा जाय, वो एक समाधानी व्यक्ती न्ही गे म्हूण बगा जाय. थोडे फावटी आमी अशें उलयता आमी, तो गी सायबा थंय एक बगायचें नाका, ती जिरगी मिरसांग सायबा म्हणलें सांगून तुमी आयकोनाय, ती गी सासांव फुटुल्ले बरी पुरता, अशें आयकलां आमी. ना तें सोड न्हू, लोकान म्हणा जाय
ही एक बरी व्यक्ती, समाधानाची व्यक्ती. खंयच्या गरजे आकांता गेल्यार कांय म्हज्या हातांत घालता, म्हज्या गरजेक पावता. ह्या लोकांक शिका जाय समाधानी, मेहनती. आमकां पळोवन हेरांनी म्हणाचे तो या ती मेहनत करतात, वावर करतात, घाम काडटात, ओगेत बसनात, आळसाय निदानात. म्हूण हेरांनी आमकां पळोवन शिका जाय न्ही गी. कांय तरी तांकां मेळोन दी शिकोवंक. सादेपण, प्रामाणीकपण, फटिनांत, मुखार एक उलोवणें, फाटल्यान उलोवणें ना. हेरांक शिकोवंक मेळोन दी. ते मात न्ही आमचो भावार्थ. आमचो भावार्थ मोगाच्यानो हेरांनी आमचे तोंड जायतें शिकोवंक आसा. आमी कंगाल जावन देदेस्पोर जावन केंस उगयनासतना, वस्त्र मळनासतना भोंवचें न्ही. ना, कश्ट आकांता वेळार आमचो दृढ भावार्थ दवरून सोम्याचेर अखंड पातयेनी संतोश भरीत आमच्या तोंडाचेर केदाळाय एक हांसो म्हणलो एक आसा जाय. आमकां पळयल्ल्यांक तांकांय संतोश भोगचे. तें सोन आमकां पळयल्ल्यानी हेब्बा हें एक सोंडी पळयली, आज न्हीसी मेळचो ना म्हणून म्हळें जाल्यार कालें जायत. ती पयल्यांत कंगाल जाल्यांत आनी ही सोंडी पळोवन परतून ती कंप्लीट कंगाल जातली. नो, आमचे तावन एक संतोश तांकां मेळोन दी आनी मोगाच्यान एक हांसो दिवंक कांय कास दिवंक आहा. कांय ना न्ही, कांय ना. एक बरो हांसो आमचे तावन मेळोन दी. शांत स्वभाव. थोडे पटी संगती गंभीर जातात आनी त्या संदर्भाचेरय आमी सोम्यातावन शिका जाय. शांत रावचें, शांत स्वभाव. संगती बदलतात. एक शब्द त्या वेळार उडासतो रामोगाच्यानो रागाच्या वेळार उलयल्लो शब्द वसाना. फाल्यां सिट्युएशन बदलता पूण तें सांगल्लें उतार वसाना न्ही. थंयत उरता तें 100 वर्सां गेल्यार आनी मरतना सांगूनय मरतात मागीर. आरे पुता अशें म्हणलें तांणी म्हूण सांगून. देखून सत्राय करी जाय जेजुतान. ह्यो सगळ्यो संगती सोम्यातावन आमी शिकच्यो. आमचे तावन हेरांकय शिकोवंक मेळोन दी. आनी आज आमी हांगा तावन गेल्ली मोगाच्यानो आमच्या वावरा विशयांत आमी हेरां कडेन सांगया, उलया कितें म्हण आमी वावर करी जाय, बरें करी जाय. देखून म्हणटात तें रक्तदान, बारी व्हडलें दान म्हणटात रक्तदान. एकामेकाक कांयलो वेळ दिवचो वक्तदान खंय. तें रक्तदाना प्रासी वक्तदान बारी व्हडलें खंय. शेजारा कांय एक कोणी एक पिडेस्त आसा जाल्यार सगळां एकत्र दिसा वचनाकात. 25 दिसांना वचून बेड्डाच्या बोवारी रावून कशी आई जेवली एक आलें तांकां उस्वास बांदोवंक. दिसाक एकल्यान गेल्यार पुरो. आपल्या म्हयन्यांत 30 दिसांनाय वशी थंयसर वाड्यांत एक 60 कुटुंबांना ते. तोय एक वावर वचून एक मेळचें येताना खाली हातांनी वेचें न्ही. कांय एक एप्पल की एक मुसंबी एक व्हरून वसा जाय. तिका कालें साबोंक जावचें हें खावचें दिलें जाल्यार वो एक वावर न्ही. हें सगळें मोगाचें ना. वावर म्हणल्यार कोणलें कोणचें कातरचें मात न्ही. रक्तदानी एक वावर, वक्तदानी वेळ दिवचें तेंय एक व्हडलें दानंत म्हूण समजलें जाल्यार दिसपडटें आमकां वावर करूंक कांय कश्ट मारचें ना. एक रिबर मावंट रावया. हे जेजू तुजे तावन आमी शिकोवंक आशेतांव आनी आमचे तावनी हेरांक कांयलें शिकोवंक मेळोन दी म्हूण मागतां. आमेन. उबे रावया आनी आमची मागणी विनवण्यो सोम्याच्या पांया तळा दवरया.